राणा विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद सोडिल्लो सांगेचो आमदार प्रसादाक पर्यटन मंत्री करचो ना जाल्यार महामंडळ तरी दिवचें म्हूण थंयचे सरपंच नगरसेवक आवाज काडटात। प्रसादाचो विशय जाग्यार घालिना जाल्यार साळावले धरणाचें उदक 8 दीस आडावपाची भाशा। हळडूंचो ग्लेन आनी दिवचले पाटणेकाराचेय मंत्रीपदाक कांकू चल्ला। प्रसादाचो प्रश्न तडीक लायना जाल्यार फुडले वेंचणुकेंत खंय बीजेपी आड वावुरतले। समज बरें कितें जर तर गव्हर्मेंटा भितर स्थान ना जाल्यार येता ते 2019ची इलेक्शन आमी अगेन्स्ट बीजेपी कंटेस्ट करतले, म्हणजे अगेन्स्ट बीजेपी काम करतले सगळे मेळून, जे पंच आसा, सरपंच आसा आनी इतर आमी नगरपालिका आसा, सगळे मेळून आमी एक अशें ठरयल्लें आसा की 2019ची इलेक्शनाक अगेन्स्ट बीजेपी काम करपाचें, नाल्यार आमकां आनी कांय ऑप्शन उरचो ना। साळावले धरणाचें उदकूय आडावपाची धमकी। आमचे डॅम जे आसा ते डॅम आमचे उगे पंचायती भितर येता, ते पंचायती भितर येता आसतना आयज इंडस्ट्री म्हण सगळे बाकीच्या वेर्ना इंडस्ट्री म्हण बाकी सगळे इंडस्ट्री म्हण सगळे उदकाचो सोर्स आख्या सावथ गोवा हे उदक जे आसा ह्या डॅमाचे वयता आनी हे आमकां एक अशें आंदोलन करचें पडटलें। आमकां हे सांग्या भितर मिनिस्ट्री मेळटली जाल्यार आमकां आयज अशें आंदोलन करचें पडटलें जे डॅम जे आसा ते उदक एक कमीत कमी 8 दीस तरी खंय तरी बंद दवरचें पडटलें। सारकें आमकां हेच्या फाटल्यान आमकां खंय ना खंय तरी आमकां ह्या सांग्या भागा भितर मिनिस्ट्री मेळटली। आयज फाटल्या कितलेशे टर्म जाले काँग्रेसीच्या काळा भितर एक आमचो पांडू वासू नायक आमदार जावन गेलो, तर मिनिस्टर जावन गेलो, त्या टायमार जे डेव्हलपमेंट सांग्यार जाल्ले त्याच्या फाटल्यान बीजेपीचे 4 आमदार निवडून गेले, तरी पूण आमच्या सांग्याचो कांय डेव्हलपमेंट जायना। प्रसादाक खंय पर्यटन खातें ना जाल्यार पर्यटन महामंडळ तरी जाय। टुरिझम कितें मागता की आमचे जे नेत्रावळी गांव जो आहा तेका खुबशे टुरिझमा खातीर ते करूंक मेळटा। हे कॉर्पोरेशना प्रमाणे खुबसो आमचो भाटीचो गांव जो आहा तोय कॉर्पोरेशना म्हणजे टुरिझमाच्या माध्यमाच्यान इम्प्रूव जावंक शकता। सांगेचो जो वाठार जो आहा तो टुरिझमाच्या माध्यमाच्यान मुखार जावंक शकता आनी गोंयचे जितले लोक जे टुरिझम म्हणून येतात म्हाका दिसता दिसा हजारभर जे डॅम जे पळोवपाक लोक येतात हेजे वयल्यान दिसता की खरेंच हे मतदारसंघात टुरिझमाचे एक कॉर्पोरेशन अदरवायज आतां टुरिझम मिनिस्टर म्हणून हे प्रसाद गांवकाराक दिवंक जाय। आमचे सगळ्यांचो जो सपोर्ट जो आहा प्रसाद गांवकारा आसा। आदलो आमदार सुभाष फळदेसायन हाचेर जाप दिली। सुभाष म्हणटा नाका जाल्ल्यो कसल्यो धमक्यो दिवं नाकात। गेले ते 5 वर्सांचे हांव उलोवपाक शकता, अधिकारान उलोवपाक शकता आनी विथ प्रूफ उलोवपाक शकता। गेले ते 5 वर्सांक सांगे मतदारसंघा भितर कमीत कमी 1000 कोटीचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा। हो गोंया भितर म्हजे बरोबर आशिल्ल्या खंयच्याय मिनिस्टरान पसून सांगनी डॉक्युमेंटेड दाखोवनी की इतलो विकास जाल्लो आसा। प्रत्येक पंचायतीक सादारण ते कमीत कमी 2-2.5 कोटीची मैदानां आसतलीं। तुम्ही वाडे घेयात, तुम्ही भाटी घेयात, तुम्ही सांग्यार घेयात, तुम्ही खंयच्याय हातून भितर गेले जर जायत मेळटा तुमकां की सांग्यावेलें उदक सांग्यावेल्या पंचायतीच्या प्रत्येक नागरिकाक पयलीं मेळपाक जाय आनी ताच्या नंतर सप्लाय मागीर जावपाक जाय। ह्या धमके कितें अर्थ आसतलो? आयज जे सपोर्टर म्हणून ताच्या लायनीन आतां फोटो दिल्ले आसा त्या फोटवाक पळयतकच कळटा की तातूंतले 80% जे फोटवाक उबे रावल्ले आसात ते गेले त्या वेळार दुसऱ्या खंयच्या तरी पक्षाच्या आनी ह्या आमदाराच्या विरोधान कार्य केल्ले मनीस आसात। हळदोणचो आमदार म्हणटा बार्देशांतलें मंत्रीपद बार्देशांतूच जाय, आपूण जावं मायकल कोणाकूय दिवं येता आशिल्लें। फायनली द न्यूज इज प्रॉमिस केल्लें आमकां, आमचे ऑलरेडी सीएमान प्रॉमिस केल्लें ह्या असेंब्ली की तुका निवडून तेचचें ना, ग्लेनाक निवडून हाडल्यार लेट हिम क्लेम फॉर अ मिनिस्टरशीप, दे विल डिसायड। एंड अशें कितें लोक कितें जाता सगळे आपले लोक रावतात आशेन की मंत्री जायत आनी कामां बरी जावची। कामां जाल्ली आसा खूब। सी माय पडेज गेम मी लॉट ऑफ सपोर्ट, हाय डन लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट, बट एक आशा आसता वेन समबडी सीएमान सांगा ग्लेन इज डायनामिक, ग्लेन इज बीन डूइंग वेल, इज बीन वर्किंग वेल, टेकन एवरी टुगेदर एंड ऑफ कोर्स दे प्रूव्ड इट फॉर सेकंड टाइम। सो पीपल आयज वंडर व्हाय इज ग्लेन नॉट गिवन अ ministership. Of course, that is for the party to decide. Finally, party decides, the high command decides, and what they have taken decision. But one thing, as मातशे आमचे Lok Sabha election is around the clock, full day assembly जातली. But at least I feel, my personal view, we should have got a representation for Bardesh. कोणाक दी? Michael Lobo is there, Glenn Tickler is there. They should given a representation to Bardesh. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी श्यामसुंदर फडते। म्हापसा अर्बन बँकेची वर्सुकी आमसभा शेनवारा। संचालक रमाकांत खलप म्हणटा आरबीआय निर्बंध मातशे सदळ केल्यार 2 वर्सां भितर बँक आशिल्ली तशी परत उबी जावंक शकता। राज्य सरकार, केंद्र आनी लोकांनी बँकेक भांडवल घालचें, अफवाचेर लक्ष दिवं नाकात म्हूण खलपान उलो मारला।
आपली आनी घरच्यांची चौकशी करची. खरें कितें तें कळटलें. बँकेन खंय कोणाचीच रिणां माफ केल्ली ना. वैभव निश्चित मिळू शकता. त्यासाठी भाग भांडवल जसे सरकारान दिवचे त्याच प्रमाणे आमची विनंती भागधारकांक, सध्याचे भागधारक आसात सुमारे लाखापेक्षा जास्त आसात, की विद्यमान भागधारकांनी सुद्धा या बँकेचे भाग भांडवल घेवचे. लाख सव्वा लाख भाग म्हणजे भांडवल जे आपले शेअर होल्डर जे आसात त्या सगळ्यांचे मिळून आज जवळजवळ 27 कोटी भाग भांडवल आपल्याकडे आसा. कोणाचे 5,000 जर आनीक जर 5,000 इन्व्हेस्ट केले शेअर भाग भांडवल म्हणून तर ताबडतोब हे भाग भांडवल दुप्पट जातले. आणि त्या आधाराचेर आमी गोवा सरकाराक विनंती करू शकता की आमी 25 कोटी घातल्यात. मूळ 25 अधिक 25 50 आमच्या हातात. तुम्ही निदान 50 तरी दिया. एमपीटीच्या विस्ताराविशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आपयल्ली 5 ऑक्टोबराची जनसुनावणी फुडें धुकलची म्हूण गोवा अगेन्स्ट कोलाच्या वांगड्यांनी मागला. जनसुनावणे आड कितल्योश्योच हरकती आयल्यात. जनसुनावणेची नोटीसूय पेपरार धड ना. जनसुनावणी चिखली ग्राउंडार म्हणटात. ग्राउंड आसात 2. खंय वचप काय म्हूण लोकांचो प्रस्न. जनसुनावणी फुडें धुकल्ली ना जाल्यार खंय कोर्टात वतले. सो आमी कसली लॉजिक एक साइड टू पब्लिक हियरिंग घेता, एक साइड तुझी सीझेडएमपी प्लॅन कंप्लीट जावना, तुझी HTL लाइन अजून पासून डिमार्केशन जावना, फिशिंग विलेज आसून डिमार्केशन जावना, इको सेन्सिटिव्ह झोन जे आसा डिमार्केशन जावना, सँड ड्यून जे आसा डिमार्केशन जावना. हे जायनासतना पब्लिक हियरिंग घेवप तेजो मिनिंग कितें, अर्थ कितें? अन्ना युनिव्हर्सिटी फ्रॉम चेन्नई does not have authority to declare HTL line because HTL line has to be accepted by the CRZ department CZMP and CZMP plan finalized जातकूच HTL line finalized जाता. हे प्रायव्हेट कोणाक युनिव्हर्सिटीक दिवन हो HTL line कसो तेंच्यांनी डिमार्केट केलो ह्या मॅपान. सो इतले व्हडलो फ्रॉड पळय जाल्लो आसा. आनी आमी मागता सरकाराक आणि स्पेशली कलेक्टर आणि पोल्युशन बोर्ड की ही जी पब्लिक हियरिंग आसा ही पोस्टपोन करूंक जाय. आणि जो पळय चीफ इंजिनियर जो मॅथ्यू जो आसा एमपीटीचो हेणे सेकंड पार्टी फ्रॉड केलेले आसा and he has given false documentation. We are demanding that the collector should take action against them, or we fishermen we will file a police complaint against Matthew, chief engineer of MPT. And if collector and Goa Pollution Board fails to postpone the public hearing, then we will drag all the concerned authority to the court. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.